जेन्ना आमदार चर्चिल आलेमांवान आपूण औपचारीक भेट म्हण मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळो सांगले तेन्ना विशय सोंपलो. हाचेर कारवाय करपाचो प्रस्न येना. मात मिडिया मुखार वचून चर्चिलान म्हजेर जे वक्तव्य केलां तें सारकें न्हय अशें गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा उलयला. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. आता हांव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट गोवा. एज माझा प्रेसिडेंट म्हणून हांवें म्हजी ड्युटी कितें करपाची आहा ती केली. हांवें अकॉर्डिंगली हो जो एपिसोड हिंगा वास्को गोंयांत जाल्लो तेजेर हांवें म्हज्या हाय कमांडाक प्रफुल्ल पटेलजीक इन्फॉर्म केला. ही म्हजी ड्युटी हांवें करूंकूच जाय आनी कोण ना जाल्यार हें सारकें न्हू. कित्याक हें इन्फॉर्म केलें. दुसरें, जेन्ना चर्चिल बाब आयज म्हणटा आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो MLA जर तो म्हणटा आपूण CMाक एज अ कटसी कॉलाक गेल्लो, फायन, मानून घेतले, प्रॉब्लेम ना हेजेर. पूण जेन्ना कटसी कॉल जर तो वयता जाल्यार देखून आयज एज अ प्रेसिडेंट म्हणून जरी तर बाब चर्चिलान तर इन्फॉर्म केल्लें जाल्यार बरें जाता. हालीं कितें थोडो इश्यू जावचो ना जालो. कित्याक हो प्रेसिडेंटान जेन्ना हालें कितें वयर सकयल पार्टी जाल्यार प्रॉब्लेम जालो प्रेसिडेंटाक हिमतातले जायते जाणां. कित्याक पार्टी म्हणटा ती कितें म्हाजी एकल्याची न्हू. ही पार्टी आमचे शरद पवार प्रफुल्ल पटेलान आयज तर आमकां अपॉयंट केल्या एज अ प्रेसिडेंट म्हणून. ही हांवें ड्युटी म्हाजी करपाकूच जाय. आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जुजा फिलिप डिसोजा प्रेसिडेंट हो बिजूड म्हणून हांव चर्चिल बाबाक हांव इतलें सांगूंक करता, चर्चिल बाब तुवें मिडिया वचून तुवें डायरेक्टली म्हणून शिरपूर ना आसलें. कित्याक ही उतरां बिजुडो आनी कितें ही उतरां ना. जर आयज कितें आहा तुवें जेन्ना क्लॅरिफिकेशन तुवें दिलें जाल्यार हितून एक क्लॅरिफाय जालें आनी हेचेर कितें आहा एक्शनाची कांय व्हडली येना आनी हांव एक्शन घेवपा ना. जरी तर एक्शनाच तर कितें येयलें जाल्यार जें हांवें इन्फॉर्म केल्लें म्हज्या हाय कमांडाक, जे हाय कमांड जे म्हाका कितें सांगता एज पर तेंचेर हांव मुखार वयतलो. आनी आयज पासून चर्चिलाचेर एक्शन घेवपाची वो एक्सपेल करपाचो हो क्वेश्चन रायज जायना. परत हे तुवें आमकां म्हणोंकूय शकना जालें की पार्टीन हितून बिजुडो आनी कोण हितून कांयच ना. सो इतलेंच हांव लोकांक आनी मिडियाक हांव सांगूंक सोदतां की एक्शनाचो हें जायना. जेन्ना चर्चिल कटसी कॉलाक गेल्लो, फायन.